भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी देवाचें उतर आयकलां आनी प्रत्येक जाण तुमी कितें ना कितें समजल्यात. तुमी जंयसर आसात थंयसर तुमकां देवान त्या उतरांतल्यान आपल्या तुमकां समजुणी दिल्ली आसा जिविताची, आनी तुमचें जिवीत कशे भाशेन तुमी सारूंक जाय तें बी तुमकां सांगलां आसतलें. आयज आमी कितें पळयता? जेजू देवाचें उतर परगट्टा, आपलें न्हय. आमी कोणाचें परगट्टा? खूब फावटी आमचींच उतरां. आमी तो देवाचें उतरां परगटूंक जाय जाल्यार काल आमी पळयलां कशे भाशेन तो दीस दारेर पावलो म्हणटच बापा सगळे मागण्यांत रावतालो. सकाळीं उठलो म्हणटच मागण्यांत आसतालो आनी परी तो मागण्यांतल्यान सगळीं आपली उतरां आनी कोन्यो घडटालो कोत्तालो. कित्याक तो न्हय, तो म्हणटालो बापूच हें सगळें कोत्ता. तर आमी तें पळयता ताच्या जिवितान. आनी हाका लागून तो ओचोरया विस्मिता आनी शिकोवन दिता. ताची शिकोवन वेगळीच. आयज आमी शिक्षकांचो दीस पाळटा. तो शिकोवन दिता ती ताची सुनूक जावना, ती बापा सुनूक जावता. जो रोचणार, जो दोनी, जो सगळें जाणा. आनी आमी जेजूच्या एकवटान तर आसत जाल्यार जेजून आमकां सांगलां आमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त देवाचो. ही पुरी आमचें जिवीत आमी जियेता खरी, पूण ती खोलायन जिवच्याक आमी आनी कितें करूंक जाय? पळयात, तो ताका कितें सांगता? खोल उदकांत तुजें व्हडें व्हर. म्हणजे कितें? जेजू सगळें आमी उतोळ पावण्याचें न्हय, खोलायन आमचें जिवीत सारूंक जाय. खूब जाणांनी म्हाका अशें सांगलां, आमी बेजार जाता 10 नोमांमध्ये 50 पाटी म्हणच्याक. तुमी तर ती अर्थाबरीत म्हणलेली जाल्यार 50 जाता म्हणसर आमी खोलायन आमचें जिवीत सारतलें. पूण आमी आपलेपणान जियेता म्हणटच आमी उतोळूच आसता आनी बेजार जाता आनी ते सोडूनय दिता. असली आमी मनशां आपलेपणान जियेतली. खरी आमी देवा सोबेन जियेना. खरी तो देवा सोबेन जियेत जाल्यार ताचें उतर आमचें सगळें रिगतलें आनी तातूंतल्यान फळां उपजवतली. ताणें आमकां एक वपार सांगलें न्हय, बी हिचोर पडटा उतोळ रस्त्याचेर आनी तिजोर कांय पिकोना. ओ खाणट्यांनी, ओ खडकाल ओ तर जवणीत सारकें पडत जाल्यार तें ताची पाळणां सारकीं भितर वतात आनी तें भरपूर पीक दिता. ते भाशेन आमचें जिवीत. ताणें खोल दर्यांत मासली रांपून उडयली, मासली घेवंक रांपून उडयली आनी ताणें देवाचें आयकलें म्हणून, जेजूचें आयकलें म्हणून ताका खूब मासली मेळ्ळी. ते भाशेन आमचें जिवीत. तर हें आमी जाणो आयकलां खूब पाटी, पूण हें आमी जिवच्याक कितें तरी करूंक जाय. आनी कितें म्हणून तुमी करतात तें तुमी जाणात. पूण हांव तुमकां सदांच म्हणटा, जेजून आमकां सांगलें तें आमी करया. ताचें उतर आमी पाळया. ताणें आमकां सांगलां खूब वस्तू, पूण म्हाका हें पटलेलें आसा, ताका लागून हांव तुमकां हें सांगता. म्हणजे सगळें रिगून रावात. वयल्या वयर न्हय, खोल सुस्कारांतल्यान आमी ताचे सगळें रिगून रावता. तो आमचे सगळें रिगून रावता आनी आमी ताचे सगळें रिगून रावता. तेन्नाच की तो आमचे सगळें ताची उतरां उलयतलो, आमची न्हय. आमची उतरां उतोळ, ताची उतरां खोल आनी ताची उतरां फळदायीक जावंक तोच सगळें करतलो. हाका लागून पळयात मादर तेरेसाचें जिवीत. त्या गांती ती धाकटी अल्बानियाची आनी तिचो तिका आपोवणें आयलें. 17 वर्सांची आसतना ती अल्बेनिया सोडून ती आयर्लंडाक गेली. तिचो ती इंग्लीश शिकली आनी रोखडीच तिका इंडियेक धाडली मिशनर म्हणून. 16 वर्सां तिणें एका शाळेंत
शिकोवन दिताली, शिक्षका आसली ती, आनी ती बरी नासली, तिका दुयेंत जाल्लें. तो तिका लागून तिका दार्जिलिंग धाडली कलकत्ता सावन. कलकत्ता गेल्या दार्जिलिंग वेताना तिणें गरिबांक पळयली. सदांच पळयताली, पूण त्या दिसा तिका आपोवणें आयलें. ह्याच आपोवण्यान तिका खोल जाळ घालूंक जेजून तिका आपयली. सगळे सोडून अशे भशेन सिमांव पेद्रोन आनी जेबेदेवाचे पुतांनी सोडून ताचे फाटल्यान गेले. ते भाशेन कांयच घेनासतना व्हडले शाळेंत ती आसलेली, सगळी श्रीमंत लोक थंयसर येतालो. 5 रुपया घेवन सादी साडी न्हेसून ती भायर सरली. थंयसर वता देव जाणा. तिणेन भुरग्यांचो परमास करूंक लागली आनी ते प्रमाणे देवान तिची पावलां तिका घडून हाडच्याक व्हरोंक लागलो तो. ती पाटणा गेली आनी 6 म्हयने कोर्स घेतलो नर्सिंगाचो, तितलेंच. आनी देवाच्या मोगान बरोवन ती देवाचो मोग ह्या गरिबांक जाली. हे भाशेन तिणेन आपलें जिवीत चाललें. कोणाक पासत, सगळ्यां पासत, जावं व्हडले जावं धाकटे, तांचे पासत देवान तिचे सगळें जें केलेलें आसा तें आयज पर्यंत आमी पळयता. तर आमी देवाक दिनवास या, कित्याक जें देवान तिचें सगळें केलें तें लोकांनी उद्गारलेलें आसा की हें खरेंच व्हडलें काम म्हणून. पूण आमी जाणो हें देवाचें काम आसलें म्हणटच दुसरीं जाणां बरें म्हणचे आसतना वायटूय म्हणटात, पिडापीड दितात. आनी ते भाशेन तिच्या जिवितान आनी तांच्या कॉंग्रिगेशनान आजून पर्यंत घडटा. पूण आमी केन्नाच पिवंक फावना, कित्याक जेजून आमकां सांगलां, तुमी तर म्हजो पाटलाव करशात जाल्यार हें सगळें तुमकां घडटलें. तुमचो खुरीस घेयात आनी म्हज्या फाटल्यान येयात. ताचे सगळें आमकां शांती मेळटा, आनंद मेळटा, सूख मेळटा. आमी ह्या ओदृश्यान पडचे न्हय, सगळें जेजू सगळें धरून ताच्या आनंदांत आमी जियोया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करून. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळें ताचें सगळें धरून तातल्यान आमचें जिवीत तें ताचेंच, तें ताणें चलोवचें म्हणून आमी ताका आमचें जिवीत समोर पळोवया हे भेटोवणी वरवीं. आनी ते प्रमाणे सगळी आमची मागणी तें सांग. आमेन.